केपें तिळामळ वाठारात एसटी आरक्षणाच्या मागणे खातीर धनगर समाजाचे सुमार 500 वांगडी एकठांय आयले। गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळान जाहीर बसका आयोजित केली। एसटी आरक्षण आमचो हक्क तशेंच एसटी दर्जो दिवचो म्हणून तांच्यांनी ह्या बसकेत मागणी केली। मागणी पुराय जाय मेरेन एकवटान रावतले असो निर्णय वांगड्यांनी घेतला। आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरांच्या नेतृत्वाखाला ही बसका जाली। गोंयांत आजुनूय धनगर आसात आणि तुमचे आवाज जे आसात ते गवळी धनगर म्हणून आसात। तुम्ही मागता गवळी धनगर म्हणून आणि अजूनही तुम्ही समाज कल्याण खात्या भितर अजून धनगर पण आसात। ते काहीतरी नोटिफिकेशन काढा, त्याचे पब्लिश करा आणि आमकां धाडा। म्हणून ते सुद्धा आम्ही टाइम घेतलो ना, येयली गोंयांत मुख्यमंत्र्याक सांगून ते सुद्धा काम करून घेतले आणि ते सुद्धा धाडले। म्हणून सगळी कंप्लीट केल्ली आसा। आज आमचे धनगर बांधव हे आज कित्याक ही परिस्थिती आमकां येयल्या। आज आमच्या गांवांनी कोपरा बैठका घेऊन सुद्धा जागृताय आमच्या भुरग्यांनी कित्याक केल्या। तर इतली सगळी करून सुद्धा शेवटी आमकां मान्यता मेळपा सोडून, दर्जो मेळपा सोडून आमकां ट्रायबल मिनिस्ट्रींतल्यान लेटर येता, तुमचो प्रपोजल रिजेक्ट केलो। तरी फक्त सपोर्ट आपलो आसा म्हणून जावचे ना, पोटिटी खंय मानची पडटली, पोटिटी खंय फुडें सरची पडटली। आज धनगर बांधवाचे अन्याय जाला तुम्ही मनांतल्यान जर दिसता खरें, जाल्यार सगळ्यांनी फुडें सरची पडटले। मुख्यमंत्री आमचे पॉझिटिव्ह आसात। मुख्यमंत्री आजपर्यंत आमकां टाइम टू टाइम आमचे बरोबर गेल्ले आसा दिल्ली सुद्धा, आणि त्यांनी आपलं सदीच आणि आता सुद्धा काल सुद्धा मग त्यांचा फोन आयलो की काल सुद्धा म्हाका म्हणा की आपण काल दिल्ली ट्रिपीक गेल्लो, त्या ट्रिपीक सुद्धा आपण ट्रॅव्हल मिनिस्टर मेळ्ळो आसा आणि तुमचे जे चुकेन ते रिजेक्ट म्हणून येयला ते आपण परत रिकन्सिडर तरी करता म्हणला, हे सुद्धा म्हाका कळिल्लें आसा। ताजो सपोर्ट आमकां आसा। फाल्यां सुद्धा आमी तांकां मेळटले। आमचे सगळे कमिटीच्या वतीन फाल्यां 5 वरांची आमची मिटींग आसा, तेन्ना तांकां मेळटले। पण भावान सगळ्यांनी खंय तरी एकवटान खंय तरी आमच्या खातीर हे प्रयत्न करपाची गरज आसा। ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन ते मागतात। हांव अजूनय सांगता आमच्या समाजा वतीन, आमी जर इनपूट जालो ना, ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता तो तेजो हक तांकां मेळपाकच जाय। आमी जर इन्वॉल्व जालो ना, हेजो अर्थ असो न्ही की आमकां मेळना पूण तांकां मेळपाक जायना अशें ना। तो 23 वर्सां पयलीं तांकां मेळ्ळेले आसा, पूण तांकां आतां ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता हो तांचो रायट आसा। पूण आमकां आमचो खातीर दर्जो मातशें दिवपाचो प्रयत्न करा। आमचो दर्जो आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशनचे हांगा येयनात, आमकां दर्जो जी केली 23 वर्सां मागतात आमी, आमकां खंय तरी दर्जो दियात।